विश्व कोंकणी केंद्र तर्फे जाऊतसला CA साधक म्हणून या कार्यक्रमाक सर्व वीक्षक वृंदाक आम्ही नमन अर्पण करता. CA म्हळ्यार चार्टर्ड अकाउंटन्सी परीक्षा आशिल्ली क्लिष्टकर परीक्षा. म्हळ्यार 10 जण हे परीक्षा बरयला जाल्यार तातूंत एक स्टुडंट एक विद्यार्थी तूं उत्तीर्ण जावचें म्हणून सांगतात. तसं एक परीक्षेन तूं आजी महत्तर जावन आशिल्लें एक साधन कर न्हू. आमगेलो तूं CA साधक CA सुप्रीता भट आमगेलो आसाची तांकां हांव हृदयपूर्वक स्वागत कर. हांगेलो एक सना किरू परिचय दिवचें म्हणून जाल्यार हांगेलें नांव CA सुप्रीता भट, हांगेले आनम्मा गणेश भट आनी विना भट, हांगेले अक्का हर्षिता भट हांणी फार्मसी शिकून मुडबिद्रेन तूं मेडिकल सेंटर म्हळ्यार तसं एक फार्मास्युटिकल्स चलयता आसाची आनी मूलतः मुडबिद्रेचे जावन आसाची. हांगेलें स्कुलींग भुवना ज्योती रेसिडेन्शियल स्कूल, हांगेलें पदवी पूर्व आळवास PU कॉलेजान केलेलो आसा. हांगेलें स्नातकोत्तर म्हळ्यार डिग्री त्रिशा इवनिंग कॉलेजान केलेलो आसा. हांणी हांगेल्या आर्टिकलशीप कोडेलांत म्हळ्यार मंगळुरांत M जगन्नाथ कामत अँड को म्हळ्यार एक ऑफिसांत केलेलो आसा. हांणी हांगेले CA फायनल उत्तीर्ण केलेले मे 2023 अटेम्प्टांत. हांगेल्या आजी CA जावन तांकां तांगेल्या कुटुंबाक मस्त संतोषाचो विशय तशीच एक मस्त सेलिब्रेट करता विशय. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रॅच्युलेशन सुप्रीता. थँक्यू व्हेरी मच. तुमगेल्या द मुमेंट तुम्ही हे CA म्हणून जाल्ले जर तुमचा रिजल्ट पळयला त्या वेळाचे तुमगेले फिलींग तुमगेले कशी अनुभव आशिल्लो म्हणून तुम्ही शेअर करता. ओके, फर्स्ट पळयतना म्हाका बिलीव करूं जायनी लायक पास जाल्लें. पास म्हणून पळयतना बरो पास ना म्हणून कन्फर्म करूंक म्हगे लक्कान वापस आनी एक 2 पान पळयलें. सो मागीर कन्फर्म पासच हांव CA जाल्ली हांव म्हणून एक बॉम्ब मारली. तेन्ना म्हगेले अम्मा फूल खूश जावन खुशी ती म्हणटा हांव CA ला अम्मा म्हणून. सो आम्ही खुशी आसताच ऑब्वियसली, बट आमगे लागीं तांणी खुशी आसतना आनी एक खुशी जाता. इता म्हळ्यार तांणी तुमगेलें फुल्ल जर्नी CAचे लागींतल्यान पळयल्लें आसा. तुमगेले थ्रू आउट एक जर्नी एक इन फ्यू लायन सम अप करता म्हणून जाल्यार तुमगेले हे CA प्रिपरेशना जर्नी कशी सांगपाची. ओके, हांव एक्चुअली नाईट टायम मस्त वाजोचें, मॉर्निंग पासून आनी बिलकुल न्ही. म्हाका सकाळीं उठून वाजोचें न्ही जावन येना. ताका हांव कसो करचें म्हळ्यार सकाळीं एक 7:38 नंतर उठून हांव ब्रेकफास्ट आनी करून मागीर थोडे टायम आनी सेट करून कितलो हांव एक प्लॅन करून आसता आजी दिवसा इतलो वाजूका तितले एक जावचें तशें एक प्लॅन करून बसता. केलो पण रात्री न्हीद आनी येता. सो तेदर हांव कसो करचें म्हळ्यार दिवस इडी कसो आसता तो एक रिवायज करचें. ज्यो रिविजन विडियोज आनी आसता त्या रिवायज करचें. आमकां एटलिस्ट आमगेलो सिलेबस तितलो आसता म्हळ्यार सो 10 to 12 आसता दिवसाक कशी वाजूका पडटाची. म्हाका म्हळ्यार स्टार्टींग तितले लाँग हार्स बेस्ट मस्त कशें जावन वतालें. हांव कसो करचें म्हळ्यार एटलिस्ट 6 hours तो पक्का वाजूचाक काडटाली. मागीर केलो रिविजन विडियोज पळयताली ज्यो कसो ज्यो नवे सम्स ज्यो तसल कसो काण एक लाँग हार्स कन्सिस्टन्सी एक मेंटेन करचें करूं म्हणून एक लाँग हार्स मेंटेन करून ट्राय करताली. आनी सो बेसिकली तुम्ही 6 hours दिसांत वाजूचे डेफिनेटली. अँड अदर दॅन दॅट तुम्ही विडियोज पळोवन कवर करता आशिल्ले. तुमगेले स्टडीचे हें तुम्ही म्हळ्यार पॅटर्नान तुमगेलें शेड्यूल कशें आशिल्लें. आनी आज शेड्यूल म्हळ्यार दिसा एक सब्जेक्ट की दिसा 2 की ऑर ऑल 8 ताजे बाकी तुमगेलें कसो ओपिनियन. हांव म्हळ्यार म्हाका एक सब्जेक्ट फूल कंप्लिटली वाजूका. म्हाका 2 सब्जेक्ट ओटोटू जावचे न्ही, थोडे मिक्सअप केल्या वरें जाता. सो हांव एक सब्जेक्ट फूल कंप्लिटली ताजे वयर कॉन्सन्ट्रेट करचें आशिल्लें. म्हाका 2 सब्जेक्टां जायना. हांव फूल प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्स आसल्यार तांतूं कॉन्सन्ट्रेट करताली. ज्यो थियोरी आसल्यार थियोरी मात्र. ओके, सो वन थिंग एट अ टायम. सो तुमकां एग्जाम येवचे भितर डेफिनेटली बीट CPT बीट इंटरमिडिएट ऑर फायनल त्या पुरो लेवल ताजे प्रिपरेशन ताजे लेवला प्रिपरेशन जेवता ताजे प्रेशर म्हणचे आसता. इनफॅक्ट एग्जाम लागीत म्हणटना द प्रिपरेशन लेवल मस्त आसूंक जाता. सो तुमगेल्या ह्या शेड्युला प्रकार तुमगेल्या प्रिपरेशन स्टायलार हाऊ मेनी टायम्स रिविजन जाता आशिल्लें और तुमगेलें कसलें रिविजन स्ट्रॅटजी म्हूण आशिल्लो. म्हाका म्हळ्यार म्हगेल्या ऑफिसान सिनियर्सान ऑलरेडी म्हळालें तूं कितलें रिवायज करता की तितलें तुका चांग म्हूण.
सो हांव म्हगेलें एक स्टडी प्लॅन म्हूण करतना कितले रिवायज करूं जाता की तितलें चांग म्हणजे तशें हांव देवांक घेतलें म्हाका चड रिवायज करता म्हूण आशिल्लें बट तितलो टायम पावनाशिल्लो आमकां हांव कसो केलें म्हणल्यार म्हगेलें फस्ट स्टडी एक क्लास जाल्या नंतर एक स्टडी म्हूण आसता आमगे सेल्फ जावन स्टडी करचें तें एक थोडें चड कॉन्सन्ट्रेट केलें बिकॉज म्हाका दिसलें तेदान आमी पुरा सब्जेक्ट्स कवर केल्यार पुरा टॉपिक्स कवर केल्यार तितलें लायक म्हूण नेक्स्ट रिवायज करतारे आमी पुरा टॉपिक्स कवर करता तेदरा म्हणून हांव मिनिमम 2 to 3 times तो रिवायज करचें केल्लाची विदाउट दॅट तुमकां तितलें रिटेन जायना तुमी वाचिलाल सो रिविजन इज मस्ट दॅट टू 2 to 3 times तो पक्का करता तुमी मागीर तुमगे टायमा वयर डिपेंड तुमकां कितलो टायम आसता ताजे वयर तुमी चड रिवायज करूं तुम्ही आत्ता सांगले तशी तावडली एक पॉयंट सांगले कसं म्हणल्यार तूं इतली वेळ कोण डिसायड करना आसता और इतली वेळ रिविजन जावका म्हणून और इतले टायम भितर दीस हें पर्टिक्युलर कॉन्सेप्ट जावका देर आर टायम्स वेन तुमकां तें कवर करूं जायना देर मीट बी अ लॉट ऑफ टायम्स वेन तें कवर करूं जायना ताजे निमती तुमकां मातशें सेल्फ डावट जावचें स्टार्ट जाता और मेंटल ब्लॉकेड और स्ट्रेस जावचें स्टार्ट जाता सो ह्या पुरो तुमी ओवरकम करून हें अचिवमेंटाची कशी जाल्लें म्हणजे वय सेल्फ डावट ऑफकोर्स आसता हांव कसो करचें म्हळ्यार म्हाका स्टार्टींग केलो पण घालाल तितलें टायम टेबल जायनाशिल्लें हांव केलो मागीर आनीक पण टायम टेबल चेंज करून लायक थोडे टायम दवरतालें एक्स्ट्रा सो दॅट खंय चुकून गेल्यार तेदन तें कवर करूं येता आसलें म्हाका जावचें तितलें मात्र हांव दिवसा दवरताली सो एक्स्ट्रा टायम म्हणल्यार ऑब्वियसली हांव कसो विंगड करताली बट एक्स्ट्रा टायम म्हूण केन्ना वचचें म्हूण ना इनफॅक्ट आमी उणें वाजूच आशिल्लें बट तें कसं म्हळ्यार आमगे फ्रेंड्स न्ही आसताची सो आमी पुरो एक बोटारी आसताची म्हूण एक फील येता आनी थोडें कम्फर्टेबल जाता सो तुमगेल्या ह्या जर्नीन तूं आतां तुमी म्हणला म्हणके देर वील डेफिनेटली बी अ फेवरेट सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट आनी टफ सब्जेक्ट सो तुमगेले टफेस्ट सब्जेक्ट म्हळ्यार आतां बरें सी ए फायनलाचें उलोवचें म्हणजें जाल्यार 8 सब्जेक्ट आसता आनी ती एक सब्जेक्ट तुमगेले टफेस्ट म्हूण खंयचें तेची इजिएस्ट खंयचें म्हूण सांगून न्हू तक तुमगेलें प्रिपरेशन कशें आशिल्लें तयारी कशी म्हाका टफेस्ट सब्जेक्ट्स म्हळ्यार थियोरी सब्जेक्ट्स म्हाका टफ जावचे आशिल्ले प्रॅक्टिकल पूण अशी सॉल्व करून काड येता आशिल्ले मार्क्स बट थियोरी सब्जेक्ट्स कितले बरें येयल्यार ते इंटरप्रेट करचें रॉंग जाल्यार रॉंग जावन वता ऑडिटच्यो लॉ ज्यो कॉस्ट ज्यो तसले केलो तातूंत मिक्स आसता तुमगेले प्रॅक्टिकल ज्यो थियोरी तसले सब्जेक्ट म्हाका इंटरप्रेट करूं केलो पण कश्ट येता सो हांव कसो करचें म्हळ्यार चड प्रॅक्टिकलान तूं कॉन्सन्ट्रेट करताली बट थियोरीन तूं एनीवेज मिनिमम येवका आशिल्ले मार्क्स सो ते हांव कवर अप करूंक आतां ऑनलायन लेक्चर्स आसताची तांगेल पुरा बुक्स हाडयताली क्वेश्चन बँक्स आनी आसता सो कितले सॉल्व करूं जाता की तितले सॉल्व करताली सो दॅट म्हाका तसले कश्ट इंटरप्रीट करूं जावं तसले इजी जावं म्हणून आतां म्हाका हें जेंचेर तुमी मुखारची म्हणलें क्वेश्चन कसो म्हणल्यार ऑनलायन म्हणून तुमी सांगलें ऑनलायन और ऑनलायन क्लासेस और पेन ड्रायव्ह क्लासेस म्हणून तुमगेले बिकॉज आमी तुमगेले जनरेशन एस्पेशली तुमी बरें एग्जाम यू हॅव सीन द ट्रान्झिशन तुमी ऑफलायन पळयला वेन तुमी सी ए जर्नी म्हणजे स्टार्ट करतना फायनल येता येतात ऑनलायन म्हणजे चड प्रिवलंट जालें तुमगेले प्रकार ऑनलायनाचे प्रोस अँड कॉन्स म्हणजे बेनिफीट आनी डिसएडवांटेजीस कशें जाल्या आनी तुमगेले ते एडवायस ताजे बद्दल कशें जालें म्हणून हांव म्हगेलें इंटरमिडिएट कोचिंग 3 क्लासेसांक घेतलें ते ऑफलायन क्लासेस आशिल्ले तेदन कसं जाता म्हळ्यार म्हाका विंगड कांय आर्टिकलशीप म्हूण आशिल्लें सो म्हाका तांत फूल कॉन्सन्ट्रेट करूं तितलें कांय कश्ट म्हूण जायना तेदन ऑफलायन क्लास म्हाका लायक पडलें बट आर्टिकलशिपा वेळार हांव म्हगेले फायनल्साचे ऑफलायन क्लासीस घेताली सो त्या म्हाका मस्त हेवी जातालें सकाळचे क्लास आशिल्ले सांजेर क्लास आशिल्ले सो म्हाका ते मस्त कश्ट जातालें हांव मस्त सब्जेक्ट्साक ऑफलायन घेतिल्लें मागीर ऑनलायन अडॉप्ट केलें म्हळ्यार केलो जाणां जाता ऑफलायन क्लासीस तांकां तांचे जाय आसता म्हळ्यार डावट्स क्लियर करूंक आनी तुमकां मस्त लायक ऑफलायन क्लासीस बट म्हाका कश्ट येतालें लायक हेवी म्हूण जातालें सकाळीं उगी उठून वापस रात्री येताना वेळ जाता सो हांव म्हणटू ऑनलायन क्लासीसाक ऑप्ट केला वर्लाल सब्जेक्ट्साक आनी आतां म्हळ्यार युट्यूबान तूं लायक क्लास आसता मेळटा सो तुमी घरा बसून वाजूयेत कम्फर्टेबली सो आय वूड प्रिफर ऑनलायन क्लासीस जाल्यार ऑफलायन क्लासीस कोणाय अटेंड करूं येतात आनी करूं येता तुमगेले तुमी म्हणल्यार म्हणजे आर्टिकलशीप आर्टिकलशीप विशय उलयता तुमगेले आर्टिकलशीप एम जगन्नाथ कामत वडियालान तूं मंगळूरान केलेलें आसा आर्टिकलशिपान तूं तुमगेले एक्सपिरियन्सीस एक्सपोजर कशें शिकवण आशिल्लें आनी त्या तुमगेले परिक्षेन म्हळ्यार एकाडेमिकल तुमी तें कशें अप्लाय केलें म्हणून शेअर कर हय आर्टिकलशीप म्हणटना आमकां फूल प्रॅक्टिकल एक्सपोजर मेळटा
सो तंतू म्हाका आर्टिकलशिपान तूं एक डायरेक्ट टॅक्स जो GST जो ऑडिट तसले सब्जेक्ट्स आशिल्ले. सो त्या सब्जेक्ट्स आमी फायनल आनताय आसता. तसले सब्जेक्ट्स आमी ऑलरेडी प्रॅक्टिकली कोरून आसतना ते आमकां अनफेमिलियर सब्जेक्ट्स म्हूण आसता. नवीन सब्जेक्ट्स कंपेर करतना ते मातशे फेमिलियर म्हूण जाता. सो ताजे वयर तितले एफर्ट्स घालका म्हूण दिसना. आनी आमी प्रॅक्टिकली कोरून आसतना आमकां ते लायक रिटेन जावनय आसता. आमगेले सर मस्त पर्टिक्युलर आशिल्लो ऑफिसान तूं. तांणी एक ड्राफ्ट शीट्सान तूं आमकां प्रॉफिट एंड लॉस जो बॅलन्स शीट जो ड्राफ्ट करयतलेची. सो ताजे निमित्त आमकां केन्नाक बरोच अभ्यास म्हूण केन्नाक वचनी. आनी आमगेले ऑफिसान तूं 4 पार्टनर्स आशिल्ले. सो तांगेले एक्सपिरियन्स आनी एडवायस जो ताजे निमित्त आमी मस्त शिकलाची. जो आमगेले सराल ऑफिसा वताना सर आमकां केन्ना निमगितलेची. वाजिला नवा जो क्लास घेता आसतना तशें पुरो म्हणटाना एक फॉलोअप करतले जन आसता म्हणटाना आमकां ते वाजूच्याकय मोटिवेट करतले. ಖಂಡಿತ ಸುಪ್ರೀತಾ ಇತ ಮಾಡಾರಿ ಆವೈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅಂಡರची मिगेला CA केलेलं असतं. तुम्ही म्हणलं प्रति वाक्य वॉच करता म्हणल्यार सराल कन्सर्न तितले आशिल्ले आमगेल्या शिकवणे प्रती. देशाचेची कश्टाची परीक्षा म्हणटरी ऑब्वियसली ताका मस्त स्ट्रेस आसता मी एग्जामान तुमकां कसले विंगड एक्टिविटीज जावूंक जाता. सो तुम्ही ह्या वेळार कसले एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज जो अदर देन स्टडीज कसले करता आशिल्ले ड्युरींग दी स्टडी टायम? एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज म्हणल्यार तितले काही स्पोर्ट्स अंत नाशिल्ले हांव. बट म्हाका एक स्ट्रेस म्हूण जावच तेन्ना हांव मिगेल रूमान दाखून भायर येवन अम्माला जो अक्काला जो उलोवचकी जो केलोपन गेम्स खेळचकी जो कसन सॉंग्स आयकुचकी थोडे एक स्ट्रेस रिलीफ करून मागीर वापस रूमा वचचें आशिल्लें. ओके. सो ये sometimes relief it might also lead to obstacle म्हणटात जो अडचण म्हणटात. एस्पेशली सांगचे म्हणून जाल्यार आजकाल इंस्टाग्राम रील्स आसता पुरो और कसले अदर सोशल मिडिया. सो ह्या पुरो तुमी एग्जामा वेळार डिस्ट्रॅक्शन जायना अशी ओवरकम केली कशी? एक्चुअली व्हेरी डिस्ट्रॅक्टिव इंस्टाग्राम जो कसो जो हांव कसो करचें म्हळ्यार एक एग्जाम आशिल्ले एक 3-4 मंथ्स जो 2-3 मंथ्स पुडेची असल पुरो एक्टिविटीज असल पुरो ॲप्स अनइन्स्टॉल करून दवरचें आशिल्लें. सो दॅट म्हाका कसलें वापस पळोवका म्हूण तसलें जावचें नजा म्हणून. आनी केलो सनसान ॲप्स आसताले लायक थोडे वेळाक सॉंग्स आयकुचकी जो सनसान गेम्स खेळचकी थोडे वेळाक त्या पुरो दावंक घेतिले. बट इंस्टाग्राम जो व्हॉट्सॲप जो त्या पुरो बंद करून दावंक घेतिला. सोशल मिडिया ब्लॅकआउट. वय ओके. सो तुम्ही कम्युनिकेट करचें म्हणून जाल्यार इट वूड बी वय फोन आसताले आनी तशी टेलिग्राम आसतालो आमकां वय तान तुमकां आमगेले केलो फायल्स आनी लेक्चरर्स घालता आसताची ते मस्त हेल्पफूल आशिल्ले तान तशी कम्युनिकेट करचें आशिल्लें. टेलिग्राम इज अ रियली गुड हेल्पफूल टूल फॉर CA प्रिपरेशन. तशी तुम्ही म्हणल्यार अदर दॅन एक्स्ट्रा करिक्युलर आनी लिव्हिंग तुम्ही BCom केला. तुमगे CA डिग्री BCom डिग्री केलेला आसा. हाजे इम्पॉर्टन्स अलॉंग विथ CA और इन एडिशन टू CA कसं जालें म्हणटा एक एक्सप्लेन कर. ओके. हांव इंटरमिडिएट आनी मिगेल BCom कोचिंग ओटोटो केला उडपान तो तेदन्ना दाखून म्हाका एक प्रायोरिटायज करचे एक अभ्यास जावन गेलाले. सो इंटरमिडिएट टायमा वेळार कोचिंग क्लासीस वेळार ताका प्रायोरिटी दितले चड BComaक. बट BCom एग्जाम्स आयले तेन्ना BCom एग्जाम्सा वेळार ताका चड प्रायोरिटी दितली. तांचे म्हाका अभ्यास आर्टिकलशीप आयले तेन्ना जाले. बट आर्टिकलशिपान चड म्हणून म्हाका एक 3 सेमिस्टर वरलाले. सो तेदन्ना हांव कसं करतली एग्जाम्सा वेळार मात्र एक थोडे आमगेले फ्रेंड्साल दाखून एक सिलेबसांनी निमगून कसो आसा म्हूण पळोवन एक थोडे प्रिपेर जावन मागीर एग्जाम बरयताली. आमकां ऑफिसान कांय रजे कांय उण कर आमकां BComan ते सो ते एक लायक आशिल्ले. सो तुमगेल्या ह्या फुल CA जर्नीन तुगेलो बिगेस्ट चियर लीडर कोण? मिगेल एक्चुअली CA म्हणून एक सोर जाल्यार मिगेल अन्नाल निमित्त म्हाका सायन्सान तितले एक इंट्रस्ट म्हणून आशिल्लो. सो मिगेल अन्नान म्हाका तूं CA करूं येतना म्हणजे त्या टायम दाखून होड जेरकूल कसं जाता म्हूण कोणी निमगेलें हांव CA म्हणचें आशिल्लें. तशें मागीर कसले आर्टिकल्स जो कसले CA रिलेटेड कसले आसले म्हाका अण्णान हाड दिवची आशिल्ली गे वाजी. तो म्हाका ते मस्त आनीक इंट्रस्ट येवो CAन तूं म्हणून. सो मिगेल अम्माई मिगेल आक्काय तशेंची फूल सपोर्ट आशिल्ले एग्जाम टायमा वेळार तशेंची. तांणी कांय म्हाका केन्ना प्रेशरायज करनी तूं ह्या अटेम्प्ट फिनीश करका जो आनीक अटेम्प्ट घेवं नाका. दे होप्ड की मिगेले कोगी पास जावो म्हणून बट केन्ना प्रेशरायज करनी. म्हाका खंय स्ट्रेस जालें तेन्ना तशेंची एक पंत रूमा दाखून भायर यो कितले वाजयता थोडे भायर येवन थोडे फ्रेश जा मागीर वापस वचून वाजी तशें न्ही म्हणचें आशिल्लें. सो म्हाका चियर लिडर म्हणून मिगेल फॅमिलीची म्हणटा.
आत्ता तुमगेल्या ज्युनियर्स म्हळ्यार हू आर अबाउट टू रायट CA फायनल ज्युनियर्स हांकां CA फायनल प्रिपरेशन्सा ಬಗ್ಗೆ तुमगेले कसले टिप्स आसा म्हणून जाल्यार वय म्हाका म्हगे सिनियरान कशें म्हळ्यार तशें हांव तुमकां म्हणटा तुमी कितले नंबर ऑफ टायम्स रिविजन करता कितले तुमकां ते टॉपिक्स रिटेन जावन वता रिविजन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणटा बट ताजे फुडें तुमी एक फस्ट स्टडी म्हणून करताची लायक तुमगेले क्लासेस आनी घेवन जाले नंतर सेल्फ स्टडी जो तुमगेले एक स्टडी लीव म्हणून घरा येता पळय ताजन एक तुमी बैसून एक वाजयता पळय तें मस्त इम्पॉर्टंट जावन वता बिकॉज ताजन तुमी जावन वाजयताची सो ताजन तुमी एवरी टॉपीक कवर अप करता म्हणटा हांव तांची केलेलें म्हळ्यार ईच एंड एवरी टॉपीक कवर अप करा जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करची की तसले कसं नाही असल्यार सोड नोकाची लायक म्हाका टायम म्हूण आसता आतां नाका आनी एक पंत वाजयतना वाजयता तशी पुरा डिले करचे की एक पंत फूल सिलेबस कवर करता म्हणून हांव एक रिकमेंड करता हॉलिस्टीक अप्रोच हाका समजाव न्हू तुमगेले एक न्यू स्कीम ऑफ एज्युकेशन म्हणून येयला नेक्स्ट नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी अकॉर्डिंगली सो हाजे ಬಗ್ಗೆ तुमगेले कसो अभिप्राय एंड हाऊ इज इट बेटर और मोर देन दी करंट सिलेबस तुमगेले कसो हाजे विशयार ओपिनियन वय ICA तन्नी एक्चुअली या इंटेंट करून आसता की आनी के एग्जाम टफ जावो बट आय थिंक तांगेले एक फिल्टरींग क्रायटेरिया थोडे चड जाला म्हूण आतां कशें म्हळ्यार पोड कशें आशिल्लें पयले सिलेबसांत आमगेल्या सिलेबसांत कशें आशिल्लें म्हळ्यार तुमी एक सब्जेक्ट एक ग्रुप क्लियर करून आर्टिकलशीप जॉयन जावेत आशिल्लें बट आतां कशें केलें म्हळ्यार 2 ग्रुप जावन तुमी आर्टिकलशीप जॉयन जावका मागीर आर्टिकलशिपा वेळार 4 वापस न्यू मॉड्युलर्स तुमी पास करता ताजे नंतर तुमी फायनल्स बरोवचे जाता बट तांची ते स्टुडंट्स फिल्टर जावन वताची बट एग्जाम टफ आत्ताय आसा मागीर आसा आमी एक पॉजिटीव अप्रोचार पळोवचें म्हणजे जाल्यार तुमगेले एक एग्जामान सब्जेक्ट्स 8 सब्जेक्ट्स आशिल्ले 6 सब्जेक्ट्स रेड्यूस जाला जो प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग तुमगेले 3 वर्स आशिल्ले 2 वर्साक रेड्यूस जाला सो तांची आमी एक पॉजिटीव अप्रोचार पळयाची म्हणजे आजी सुप्रीता भट आशिल्ली CA सुप्रीता भट जाल्या आनी तुमकां स्काय इज द लिमीट सो तुमगेले फ्युचर प्लॅन्स तुमगेले आनी मुखावेल जीवन हेतू तुमगेले पर्सनल अकॅडमीक एंड प्रोफेशनल एस्पिरेशन्स तुमी कसले आनी अचीव करच्यो मनाले केली कसले आसा म्हणून जाल्यार आमकां शेअर कर म्हाका सद्याक म्हगे प्रोफेशनल लायफ म्हगे कॉर्पोरेट वर्ल्डान थोडे एन्जॉय म्हळ्यार एक्सपिरियन्स करता म्हण आसता सो या विंगड कसं सद्याक प्लॅन करनी सो जॉब घेता म्हण आतां सो जॉब वूड बी युअर प्रेफरन्स मस्त चांग विचारू आनी मुखार येवचे टिनेजर्स म्हळ्यार आनी CA फावंडेशन बरोवपाक जस्ट आउट ऑफ PU तांगेले PUC की ऑर डिग्री फॉर दॅट मॅटर तर जावन आतां भायर येता जाल्यार यंग स्टुडंट्स हू आर इंट्रस्टेड टू जॉइन CA कोणाक आनी CA येवका म्हणत की तांणी हांतू कसो एक्सपेक्ट करका तांगेले अप्रोच कसो आसूं तशीची पब्लीक एट लार्ज आमकां पळोवप सकट ऑडियन्साक तांगेले विक्षकांक तुमगेले ओटूचे एक एडवायस और तुमगेले एक मेसेज कसो आसा म्हणजे सांगता म्हणून विनंती करण्यात ओके CA एक्चुअली एक मस्त डिफरंट कोर्स पुरा कोर्सा वरी न्ही म्हळ्यार तुमी एक इन्स्टिट्यूशना बैसून तुमकां लेक्चरर्स क्लास करताची जो टायमार टेस्ट घेता तसले कसं ना आमगेले आतां आमी सेल्फ मोटिवेटेड जावन आमकां जाय आशिल्ली क्लास घेवन जाय मॉक टेस्ट घेवन जो वेरियस पेपर्स आनी सॉल्व करता तसले एक मेंटालिटी आसून आसल्यार ह्या कोर्सा जॉइन जावं येता जो तुमकां कन्सिस्टंटली एक 4-5 years हार्ड वर्क करपा पडटा फूल पेशन्स दवरका तुमी लास्ट थंय एक नॉट गिवींग अप एटिट्यूड आसका म्हणून सांगता विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फे जाल्यार तशें जाल्यार CA साधक म्हणलेल्या ह्या कार्यक्रमांत आजी CA साधक जावन आयले CA सुप्रीता भट हांणी तांगेले अमूल्य जावन आयिल्ले समय काडून तांगेले CAच्या जर्नीच्या एक विशय हांगा आमगेले प्रस्तुत केलेल्याक हांव हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता थँक्यू विश्व कोंकणीजांनी एक अपॉर्च्युनिटी दिलाक मस्त खुशी जालें आनी होस्टाक थँक्यू आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीच्या समस्त दर्शकांक हांव CA गोकुल पै म्हगेले नमन अर्पण करता धन्यवाद